नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गोयचे विधानसभेत बीजेपी नंबर 1. काठार बहुमत. बीजेपीक अपक्षांचो आधार. मोगो शेणलो. काँग्रेसीन काठार वगडायले. उत्तरेत टीएमसी साश्टींत आप बादले. आप आर्जीन उगडलें खातें. डेब्युटंट आर्जीन मडकय, सांतांद्रे, कुडतरे, कुंकळे दाखयलें वजन. मांद्र्या, दिवचले, पणजे, सांग्यार, कुडतरी, कुंभारजुव्यां, कुठ्ठाळे अपक्ष वजनदार. डिवायडेड ओपोजिशन शेणले. बीजेपी अपक्षांक घेवंक सिंहासनार. टीएमसी 0. किंग मेकर मोगो शेणलो. मुख्यमंत्री पदाक बीजेपीत एकार एक दावेदार. मोगोचो बीजेपीक तेंको. विश्वजीत करता दिल्ली वाल्यांचे गुणगान. साखळे सावंतूच फुटीर फुडारी घरा. केप्यां बाबू, मडगांवां बाबू, सावड्ड्या पावसकार, बाबाशान, नेरी, सोपटे, इजिदोर, क्लाफास घरा. मोन्सेरात जोडप्यां काठार सालवार. मिलिंदय घरा. पांच राज्याच्या वेंचणुकांत 4 राज्यांनी बीजेपीन गड राखले. उत्तर प्रदेशांत 250+, मणिपुरांत 25 पार, उत्तराखंडात 40 पार. गोंयांत नंबर 1. 2024ची सेमीफायनल फत्ते. टीव्ही, सोशल मीडियार वता वता थंय गोंयकार प्रुडंटाच्या स्क्रीनीर 15 सुवातींनी LED स्क्रीन्स. प्रचंड रिस्पॉन्स. यूट्यूब, फेसबुक, वेबसायटीक रेकॉर्ड व्ह्यूवरशीप. इलेक्शन मीन्स प्रुडंट. आणि डिवायडेड ओपोजिशनाचो लाव निमाणे बीजेपीच्या पथ्यार. प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेट प्री पोल सर्वेंत उक्तायल्लो अदमास. निकालाचो प्रुडंट सर्वेचेर शिक्को. गोयचे विधानसभेत बीजेपी परत नंबर 1. काठार 20 आमदार घेऊन कसो तरी गड राखला. बीजेपीचे 20, काँग्रेसीक 12, मोगोचे 2, अपक्ष 3. आपाचे वेळी आनी बाणावले 2. आर्जीन सांतांद्रे एकल्याक घेऊन खातें उगडलें. काँग्रेसीन 10 काठार वगडायले. विरोधकांची गर्दी बादली. नित्याचो किंग मेकर मोगो शेणलो. बीजेपीक आधार अपक्षांचो. उत्तरेंत टीएमसी साश्टींत आप काँग्रेसीक बादले. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय म्हणून आमी उलो मारलो आणि निश्चितच आमकां गोंयकारांनी जो प्रतिसाद दिलो ताच्या खातीर निश्चित परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आणि मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांक सपोर्ट घेवन आमी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार करतले. सगळ्यांक आमी घेऊनच बरोबर वता. सगळे आमी जिखतात. आयज चड खुशी भोगता आफ्टर दीस हार्ड वर्क फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स. आमचे आम आदमीचे आयज 2 कॅन्डिडेट जिखून येयल्या. जावं बेनावलच्यान कॅप्टन वेन्सी विएगस अँड फ्रॉम वेलींच्यान इंजिनियर क्रूज सिल्वा. अँड वी वील वर्क फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. तसो दुसरे खूब उलयताले की बीजेपी 14 सीट येना. गेले ते खेपे 13 आयले जाल्यार तेजावन कमी आंकडो येतलो म्हणून. भी एक रिकॉर्ड ब्रेक है. अभी तक कोई पार्टी तीसरा बार गोवा में सरकार गठित नहीं हुआ. पहले बार बीजेपी थर्ड टाइम सरकार कर रहा है, करने के लिए जा रहा है. इतली व्हडली लीड नेवर इतली व्हडली लीड केन्नाच एक्सपेक्टेशन नाशिल्लें. बट आमचे यूथ आनी महिलांनी म्हाका प्रॉमिस केल्लें आनी एवरी मिटिंगेक जे तांणी पाठिंबो दाखयलो दे ट्रान्सलेटेड इट इनटू वोट्स एट द टायम ऑफ वोटिंग. इंडिपेंडंट एलजीपी सगळे आमच्या बरोबर येतात. It's an overwhelming victory, faith of the people in you and the work that you do. So the support that has been given by the party leadership on a regular basis to see that you consolidate yourself, improve the lifestyle of the people, improve the living of the people, empowerment, and give us strength to live up to the commitments given to the people of our constituency and the state. आज इसलिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज इस देश की राजनीति में एक मील का पत्थर है.
आज देश की राजनीति में एक नेशनल फोर्स के रूप में आम आदमी पार्टी उभर के आई। आज गोवा के लोगों ने ऐसे 2 आम आदमी को गोवा विधानसभा में भेजा है और मुझे लगता है कि गोवा के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि एक नई पार्टी और 2 ऐसे लोग जिनका कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, जिनके पास कोई मनी पावर, कोई मसल पावर नहीं है, आज आम आदमी गोवा की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। हो आवाज जावन आसतलो गोंयकारांचो, हो आवाज जावन आसतलो प्रत्येक बाणालकाराचो, हो आवाज जावन आसतलो प्रत्येक वेळेकाराचो। आणि जे गोंयकाराचे इश्यू आहा ते गोंयकारांचे इश्यू गोंयकारांक राखपाक पासत म्हाका दिसता आज आम आदमी पार्टी मुखार आसतली। सो हांव सांगूंक सोदता बेंजीबार की आमी आवाज जातले आमचे गांवच्या पासत जें कितें वायट घडटा, गोंयचें कितें वायट घडटा, सगळ्या गोंयकारांचो आमी आवाज आसतले। आम आदमी पार्टी करप्शन फायट करपाक आनी एक ऑनेस्ट उमेदवार आमी दिल्ले तशें ते निवडून आयल्या। वी वील स्टीक बाय दॅट प्रिंसिपल अँड वील बिकम दी वॉयस ऑफ पीपल ऑफ गोवा। गोंयकारांचो प्रोटेक्शनिस्ट अजेंडा घेवन वेंचणुकेंत देंविल्ले डेब्युटंट आर्जीन कितल्याशाच मतदारसंघांनी अस्तित्व दाखयलें। सांत आंद्रेचो सीट काडलो, मडकय, कुडतरे, कुंकळे आर्जीक नंबर 2 वजन, मांद्र्या, दिवचले, पणजे, सांग्यार, कुडतरी, कुंभारजुव्यां, कुठ्ठाळे अपक्षांचो नेट, डिवायडेड ओपोजिशन बादलें। हो जो विजय आसा ह्यो सगळ्या लोकांचो आसा, म्हजो न्ही आसा, ही ऑफ्टन प्रॅक्टीस न्ही, पण लोकांनी म्हाका प्रत्येक लास्ट 20 वर्सां फूल करियरान सपोर्ट केला, प्रॅक्टिसीन सपोर्ट केला, ऑफ्टन विजन हॉस्पिटलान सपोर्ट केला, आज पॉलिटिकल करियरानूय म्हाका तांच्यांनी बरी हें दिलां। हे म्हज्या लायफाचें फर्स्ट इलेक्शन आनी तांच्यांनी म्हाका निवडून didn't support us, and I think some action should be taken against her from the party. And we've informed the party about her not supporting us. She was actually supporting the Congress or AAP. I don't know who she was supporting. I think in the day she was supporting one party and the night husband was with someone else. एक पेडणेकरांची जागृताय आज निर्माण झाल्या। फर्स्ट टाइम एक पेडणेकराचो एक जे दाखोवंक जाय आसलें आमी पेडणेकार लागीं आहा हे फर्स्ट टाइम अशें जाणलेलें आसा। आणि दुसऱ्या पार्टींनी भरपूर पैशांचा वापर केल्यामुळे हे सगळे घडलेले आसा हे निश्चिंत, ह्याच्याबद्दल उलोवपाचें ना। मनोज परब डिफीट जालो खरो, पण तेणेन एक जी क्रांतीची ज्योत पेटयल्ली गोंयभरांत ती आयज दिसून येता। आयज ह्या तरुण भुरग्यांक 38 कॉन्स्टिट्युएन्सी विथआउट मनी पावर जे भायर सरोन आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॅन्डिडेट घातल्या, इट इज नॉट अ जोक। व्हडल्यो सेंट्रल व्हडल्यो पार्टी आसा तेंचे कडेन पासून व्हडले कॅन्डिडेट घालूंक शकना, मात जे मनोज परबान करून दाखयलां ही क्रांती जी मनोज परबान करून दाखयल्या आनी ह्या भुरग्यांक जे वयर काडल्या ती खरेंच एक मिसाल आसा आनी ही खरेंच आमी फुडें व्हरतले। निकालाची जे It's a good fight. So what kind of But I am just trying to see, let us quell that, what is that dynasty, that what you say, sympathy and all, legacy, dynasty, whatever you say, dynasty, legacy and all, that is all dead. There is no this thing. It is only by default you got these votes because of this thing. But now I believe we all will work together. Now we got to earn this thing, There's 5 years. Okay. I will get them in my fold, be rest assured. Okay. साखळे प्रमोद सावंतच काँग्रेस मोगोंतल्यान फुटून बीजेपीत गेल्ले चडशे आमदार घरा। केप्यां बाबू कवळेकार, मडगांवां बाबू आसगांवकार, मांद्र्यां सोपटे, सावड्ड्या पावसकार, नुवें बाबाशान, वेळी फिलीप नेरी, काणकोणा इजिदोर, कुंकळे क्लाफास घरा। पणजे ताळगांवां मोन्सेरात जोडपें काठार सालवार। मोरगांवां कथीत सेक्स स्कॅन्डलाचो आरोपी मिलिंदय घरा पावलो। तुमची जी लीड जी कमी झाली सांगतालो हांव पुराय म्हज्या मतदारसंघात एक हार्डली एखादो दुसरो दीस म्हज्या मतदारसंघात हांव पावलो। मतदारसंघात लोकांक मेळोकूच पावनाशिल्लो, पुराय गोंयभर प्रचार करता आसतना मतदारसंघा कडेन खूब कमी प्रमाणात पावलो। तरी सुद्दां म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्दतीन काम केलें, पण म्हाका एक्सपेक्टेड लीड एक 4 ते 5 हजाराची लीड आशिल्ली, पण कमी जाली। एनी हांव बट लोकांनी परत एकदा म्हजेर विश्वास दवरलो, म्हज्या खातीर खूब आशिल्लो। कित्याक कमी जाली तेची एनालिसीस मागीर केन्ना तरी करूया। आशीर्वाद आसना म्हणून जिखून येयलो, लोकांनी काम केल्ल्याचो कांयच इफेक्ट दिलो ना। म्हाका अशें इतकेंच सांगपाचें आहा, इतके तेणी 2 वर्सां सीएम म्हणून जे काम केलें
त्या कामाचो व्हॅल्यू लोकांनी दिवंक ना अशेंच हांव उलयतां. आनी हेच सांग, सांखळे म्युन्सिपाल्टीक बस स्टँड बांदलो येदो व्हडलो, पूल हो तो आयुश्यान जायचो नासलो. खंयचो सकयलो पूल पळय म्हणटा न्हू, सांखळेन लाकडी पूल, हो राण्याक इतकी वर्सां जावंक नासलो बांदूंक, एक्काय आमदाराक जावंक नासलो. आज पर्यंत जितके आमदार येयले न्हू, पोर्तुगेजान मोडलेलो तो पूल प्रमोद सावंतान बांदलो. सगळं म्हणजे आमच्या प्रेम मतदारसंघ दिसा अनएम्प्लॉयड म्हणटा जॉब स्कॅमाचो परिणाम हो ना. जॉब आम्ही आता दितले, जॉब स्कॅम म्हणते वेगळे. कारण ऑल द टायम कशें जाय, एंटी बीजेपी ही काँग्रेसीक मेळटाली म्हाका. फॉर द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता एंटी बीजेपी वोट्स वेर स्प्लिटेड इंटू 3-4 स्प्लिंटर ग्रुप्स. We have not fared that well. आफ्टर इलेक्शन बाय इलेक्शन हांवें कंटिन्युअसली म्हजें काम चालू दवरलो, ऑफिस चालू दवरलो. कसले वादळ कोविडाचो प्रश्न आसूं ना आनी कसले एवरी टायम हांव सगळ्यांक पावलेलो आहा. आनी जाता तिका आमची टीम एंटायर टीम आहा ती खंय ना खंय मदतीक बारीक बारीक सामान्य लोकांक पावता. तेका लागून तो कोण तेंच्यांनी आमकां दिल्लो आसा. नॉट ब्लेमिंग एनीवन. म्हाका दिसता मॅक्झिमम 500 मतांनी हारला. 500 मतांनी हारला. कारणां सोडून घालता ते हांव कमी पडलो. People have shown Michael Lobo that money does not play a role in Mopsa. They have voted for a clean face and they are not interested in people from other constituencies coming and telling the people of Mopsa what to do. It is a right to contest. कोणाक कोणाचो जागो कसो आसता हे इलेक्शनाच्या मार्फत कळटा. म्हाका म्हजो जागो कसो आसा. खूब जाणांनी टिका केली, खूब जाणांनी तरेतरेचे विचार अप्रचार करपाचो प्रयत्न केलो. जे आमचे येयल्ले आशिल्ले तांणी अप्रचार करपाचो प्रयत्न केलो. थोडे बीजेपीचे जे ज्येष्ठ आशिल्ले तांणी नाका ते परवरचे हातून आशिल्ले ते केले. बट एंड ऑफ द डे पीपल्स पावर प्लेज अ बिग रोल. सगळ्या पेडणेकारांनी म्हाका सपोर्ट दिलो म्हणून आयज हांव हांगासर पावलो आनी अशेंच म्हाका भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. आज वास्कोकारांनी दाखवून दिला पक्षाचेर कोणूच बेजार आशिल्ले त्या एका व्यक्तीचेर आशिल्ले. आज आम्ही जिखून आयल्या. Votes and all. So this time we have got a very huge margin where we all are satisfied and they are really happy. थर्ड डिस्ट्रिक्ट करपाचे तुम्ही हे केल्ले ते आमी करतले. थर्ड डिस्ट्रिक्ट थर्ड डिस्ट्रिक्ट आमी फोणे करपाचो ते आसा पळय ते हांव फुडें घेवन वतलो. आता 3 वाजता कॅबकारान हे केले आमगे की पिकार आहे ते मुखार रोडपाक आम कॅबकारान नादा बिलकुल आणि कॅबकारान मुझे त्रास बिलकुल कॅबकारान म्हणटा ते 3 वाजता जे बरोबर. गेली 21 वर्सां नाविली बीजेपी आम्ही कार्यकर्ते हे 10 कार्यकर्ते आम्ही वाडत आम्ही आज 500 कार्यकर्ते झाले आणि हे काम करपा खातीर आमचे कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेतल्या. आयच्या दिसा आम्ही हांगा इतिहास घडला. काँग्रेस सिंबॉल काँग्रेस कॅन्डिडेट पयले फावटी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिंकल्या आणि एक महिला पयले फावटी जिंकल्या. आणि काँग्रेस पक्षाक जे आम्ही जिखपाक आसले ते आम्ही खंय तरी फाटी उरले. स्प्लीट जाले वोट. आप आसूं जे ऑपोजिशन वोट जाल्ले जे बीजेपीक पडटा आनी तेजे ऑपोजिशन जे वोट आसले ते 4 वाटेनी स्प्लीट जाले. आप आसूं टीएमसी आसूं काँग्रेस आसूं एनसीपी आसूं आरजी आसूं 5 वे स्प्लीट जाले. आनी हितून आमकां कोण येयले जेन्ना 10 वरां जाली तेन्ना कोण येयले की आमी खूब फाटी उत्ता. आणि ज्यो गोष्टी ह्या टायमार जाल्यो की जे डेमोग्राफीक आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ऑलमोस्ट 6,500 मायग्रंट वोटर आसा आणि स्ट्रॅटेजी करून मायग्रंट वोटरांक जे पयशे दिले आनी कितें दिले पण हांवें डिजिस्टेड. हांवें करप्शन करूं ना, हांवें कांयच करूं ना. बीजेपी आडेकडेचे अपक्ष आमदार पक्षांक घेऊन परत सिंहासनाचे तयारेक. आक्रमक कॅम्पेन आनी कन्सल्टंटांचो गाजो वाजो करून गोंयांत एंट्री मारिल्ली टीएमसी 0. नित्याचे किंग मेकर मोगो शेणले. मुख्यमंत्री पदाक बीजेपीत एक दावेदार. खलबतांक उत मोगोची टीएमसी बरोबर बसका. बिगर बीजेपी सीट एकठांय करपाचे काँग्रेसीचे यत्न. मोगोचे बीजेपीक तेक्याचे लेटर. विश्वजितान बीजेपीच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांचे गुणगान सुरू केले. अभी बीजेपी के 20 लोग चुनकर आए हैं. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने पत्र देकर
उसका समर्थन हमको दिया है। उनके 2 लोग हमारे साथ आएंगे। इसके साथ साथ 3 इंडिपेंडेंट्स, उन्होंने भी समर्थन दिया है, वो भी हमारे साथ आएंगे। कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन ये 25 लोग बिल्कुल पक्का हमारे साथ रहेंगे। तो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी सरकार फॉर्म करेगी। हमारी कोशिश तो थी 22+ देने की, 22+ सीट। हम 3 सीट विथ शॉर्ट मार्जिन में, यानी शिवोलिम सीट, मांद्रेम सीट और एक सांताक्रूज सीट, 3 सीट, सांतांद्रे सीट 77 वोटों से हार गए। नहीं तो हमें 22 में 22+ ही मिलते थे। इसकी पूरी क्रेडिट मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। सही में उन्हीं के लीडरशिप के अंडर हम इलेक्शन को गए थे। अभी 20+5 है। कब फ्लोर में हम लोग दिखाई देगा, उस दिन और ज्यादा सीट भी हमारा साथ आने का संभव है। कौन कौन गोवा विकास के बारे में चिंतित होता है और स्थिर सरकार और राष्ट्रवाद के विचार के साथ आना चाहता है, सभी को हम साथ लेकर के जाएंगे। We accept the verdict because under our present system it is first past the post, and the BJP has been the first past the post in 20 constituencies. Of course, I want to congratulate the Bharatiya Janata Party. They have put in a very good performance, and they've got a clear majority. And in democracy, the wishes of the people has to be respected. I accept my failure also, or not able to bring my party to victory. You have to accept with humility the mandate of the people. And here we accept the mandate given by the people of Goa with utmost humility and rededicate ourselves for the work, for the benefit of the people of Goa, for the benefit of the state of Goa. Give a commercial break. पळत राहत प्रुडंट. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. आप टीएमसीची एंट्री आणि मगोन बीजेपीची युती न्हय काढली तरी डिवायडेड विरोधकांनी बीजेपीच्या साथपाची शक्यताय प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेट प्री पोल सर्वेंत उक्तायल्ली. मध्यंतरी बीजेपीक एंटी इन्कम्बन्सी बादिल्ल्यान काँग्रेस नंबर 1 जावपाचे अदमासय येताले. आता निमाणो निकाल आयला ताचो प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेटाचेर शिक्को. फाटले वर्सभर वेंचणुकेचे तयारे उपरांत 14 फेब्रुवाराक वेंचणूक जाली. तशी 40 मतदारसंघातले सुमार 332 उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटयेन बंद जाले. बेरेस्तारा 10 मार्चाक रिझल्ट भायर सरता तसो एक एक करून प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेट ह्या अचूक सर्वेचेर शिक्को बसपाक लागलो. प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेटा प्रमाण कांय उमेदवार सेफ, कांय अनसेफ आणि कांय 50-50 अशें दाखयल्ले. सेफ झोनात सुदीन ढवळीकर, रोहन खंवटे, प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, माविन गुदीन, अलेक्स रेजिनाल्ड, विजय सरदेसाय, दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो. तशें अनसेफ झोनात विनोद पालयेकर, ग्लॅन टिकलो, टोनी फेर्नांडीस, फ्रांसीस सिल्वेर, प्रवीण झाटिये, मिलिंद नायक, कार्लोस अल्मेदा, अलिना साल्दाना, विल्फर्ड डिसा, बाबू आजगांवकर, चर्चिल आलेमाव, बाबू कवळेकर, इजदोर फेर्नांडीस आणि जयेश साळगांवकर. आणि काटार आशिल्ले 50-50 गोविंद गावडे,
रवी नाईक, क्लाफासियो डायस, फिलिप नेरी, निलेश काब्राल, दीपक पावसकर आणि नीलकंठ हळणकर हांगा थंय 7 मतदारसंघांनी फाटीफुडें जाले तरी गोंयचो नंबर 1 चॅनल प्रुडंटान गोंयचो आनी गोंयकारांचो मूड सारको वळखलो आनी धरलो म्हणूं येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. टीव्ही, सोशल मिडिया वता वता थंय ब्रेस्तारा गोंयकार प्रुडंटाच्या स्क्रिनीर सकाळ सावन लायव्ह 15 मुखेल सुवातींनी LED स्क्रिनीकूय प्रचंड रिस्पॉन्स. मार्केट, बस स्टँड, बसींनी, गाडयेंत यो वच करतना खंयच्याय खिण्याक खंयचेय सुवातेर लायव्ह अपडेट्स दिवपाची वेवस्था. प्रुडंटाचे यूट्यूब, फेसबूक, वेबसायट, हेर हँडलांचेर व्ह्युअरशीप रेकॉर्ड. इलेक्शन्स मीन्स प्रुडंट. Losing, Churchill has said, any party which accepts our schemes. +100 and Xavier De Silva is leading now on number 2 in Wedley. It's not Benjamin Silva but Aam Aadmi Party. Francis Silvera is leading. Now this is again interesting in Santander. Francis Silvera is leading against Viresh Borkar of Revolutionary Goans by 17 votes. 1-7. Simply a mockery. Nobody says that you have no right to contest. Nobody says you have no right to contest. You have certainly every right. Praveen Arlekar, BJP, is leading by 450 mata, 452 votes. Ketan Vatikar is leading now in Konda. Again, number 2 is not Ravi Naik. Rajesh Exude, Ancher Powder, 114. Michael Lobo is about 1000. Jana Bhandari is 79. Here, if you go by the ECM results, then the BJP's vote share is showing around 34.7%. Yeah. Which generally what we got in 2000. I will just read the calculation. It now seems that BJP has a margin, a comfortable margin is across 19 seats. 19 सीटाचेर भाजप भारतीय जनता पक्ष. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑइल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑइलानुसार नीम, सेंट्रल व्हिटॅमिन Work for Michael Lobo the way it was expected, and I think the spleen has taken over all his kind of imagination. Okay, good to know. Where you see this kind of campaigning was all workers were coming To be first past the post. I am not inclined to believe that BJP is going to. Okay, now you take Shori, the BJP had lost it last time. They've got a lead there. Now same thing in. गणेश गावकाराक 5.5ची लीड मेळटा आणि ती पयलींचे जर 7 बूथ जर पळयले जाल्यार So again significant. Alton Di Costaची लीड ओवर बाबू कवळेकर. आज का दिन थोड़ा अच्छा लगा स्क्रीन पर डालने के बाद कि हम लोग आने जाने वाले को सबको अच्छा तरीके से मालूम पड़ रहा है कि आज कैसा रिजल्ट आ रहा है. किसी का डिस्टर्बेंस नहीं है. सब घर में बैठ के सोच रहे थे कि हम लोग टीवी लगा के देखेंगे. इसने स्क्रीन डाला बहुत अच्छा काम किया. वास्कोन बरी सोय आमकां केल्ली आसा प्रुडंट मिडियान आनी लोकांक पळोवपाकूय मेळ्ळी आनी बरो रिजल्ट येयल्लो आसा आनी हे सारकेंच बरें जालें. एकदमूच बरें आमकां अशें आसा की स्क्रीन घातलें. खूबच ही वेवस्था बरी जाल्ली आसा. लोकांक गर्दी दिसता हांगा आमकांय पळोवंक मेळ्ळें तेतून. बहुत अरेंजमेंट अच्छा किया. टीवी देख रहा है सभी लोग को, पब्लिक को बहुत अच्छा हुआ और गुड अरेंजमेंट अच्छा किया. साऊथ गोवा पयल्या आमी प्रुडंटान खूब जाग्यार स्क्रीन घातली आसा. त्या प्रमाणे आज शिवाजी सर्कल कुडचड्यार हांगा स्क्रीन घातलेली आसा आनी ते स्क्रिना कडेन प्रचंड म्हळ्यार खूब लोक अशी गर्दी जाली आनी खूब जाण लोकांक हांवें एप्रिशिएट केलेलें आसा. तुमी एक बरें काम केलें अशें म्हणून आमचे स्क्रीनचेर पळोवपाक मेळटा अशें म्हणून आनी अशेंच मुखार बी करा अशी लोकांची मागणी आसा. आनी एक बरी दिसता प्रुडंटांचे इनिशिएट रोल घेतलेलो स्क्रीन घालपाचो ते स्क्रिनीचो खूब प्रतिसाद मेळटा. बरें काम केलें. हेच्यात आमकां माहिती मेळटली की इलेक्शना भितर कितें चल्लां कितें ना तें रिजल्टाचे. थोडे जाणां युट्यूबाचेर हेजेर पळयता बरें व्हडले स्क्रीन बऱ्या पडटा पळोवपाक. But what I'm saying is, as a political analyst, both political aspect and the analysis part of it,
You got it wrong as far as army is concerned. I'll call you. We never claimed anything but army. We were only animal. पाच राज्यांच्या वेंचणुकांत चारय राज्यांनी बीजेपीन गड राखलो. उत्तर प्रदेशात 250+, मणिपुरात 25 पार, उत्तराखंडात 40 पार. गोंयांतय नंबर 1 बीजेपी. दिल्ली उपरांत पंजाबाच्या मोठ्या राज्य आपाकडेन. थंय कॅप्टनाक घेवन बीजेपीचो प्रयोग फेल. काँग्रेसय शेणली. गोंयांत काँग्रेसीक टीएमसी आनी आप बादले. चारय राज्यांनी बीजेपीन गड राखले. आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है. इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है. बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है. सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास. भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपाचेर. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.